कार्तिक एकादशी निमतान शुक्रारा मुळगाव वारकरी संस्थेवतीन मुळगाव ते विठ्ठलापूर साखळे मेरेन पायी वारी केली। ज्ञानबा तुकाराम माऊली तुकाराम असो विठ्ठल नामाचो जयघोष करीत प्रति पंढरपूर म्हणून नामना आशिल्ले विठ्ठलापूर वचून वारकऱ्यांनी श्री विठ्ठल रुक्माईचे दर्शन घेतले। जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम श्री राम आयज जावं हे म्हाका जेन्ना कळ्ळें की हांगासून मुळगांवसून वारी वयता, हेच्या पयलीं पंढरपूर वारी वयताली, पूण तेन्ना म्हाका असो एक चान्स घेवंक मेळनासलो कित्याक हांव कामाक आसलें। आनी आयज हे एक सवड घेवन हांव आयज हे वारयेक येयलेलें आसा। आनी वारयेची ही उत्सुकता ही सगळ्यांनी घेवपाची अशीच की आतां ही वारी आमी आतां केळबाईच्या देवळान येयलेले आसा, केळबाई देवीचो आशिर्वाद घेवपाक आनी त्या आशिर्वादान आमी आतां हे वारयेक स्टार्ट करतले। आनी ती वारी मुळगांवच्यान साखळे पर्यंत पावतली। साखळे विठ्ठल रखुमाई देवळान वचून स्टॉप जातली थंय कितें आनी भजन किर्तनात आमी दिंडी गायत आमी वयतले। आनी अशीच लोकांनी सगळ्यांनी हे उत्सुकता ही निर्माण करची आनी हे वारयेन भाग घेवचो आनी तांकां एक असो सपोर्ट करचो की वारी जशी जशी वर्सान वर्सां वाडोवपाचो। आनी म्हाकाय तशीच हौस आसली, हांव पंढरपूर सदां वयतालें वर्साच्या वर्सा। ते विठ्ठलाची कितें म्हाका एक अशी एक हे निर्माण जाली की देवाचो कितें तरी हे करचें म्हणून माझ्या मनानच ते भरलें आनी सदांच हांव हे आतां भजन किर्तनात विठ्ठलाच्या माझे हे मन रमलेलें आसता। पूण हे म्हाका कामार मी रघुनाथ गोपी गाड गेली 10 वर्सां जाली आमी पायी वारी वयता, आमी साखळे वयता विठ्ठलपुरा। तेन्ना आज 2 वर्सां कोरोनान उरल्या कारणान आज आमची योगा येयलो आज सगळे भक्तगण आमचे वारकरी साखळे विठ्ठलपुराक वयता मावली रामकृष्ण हरी।